एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? तो सकाळचे 6 जाल्ले आसा आणि आता हांव करता ब्रेकफास्ट. तो आयज हांव करता कुकुंबर थालीपीठ. सो हांगासर हांवें एक बावलान 2 कप रवा घेतला आणि तितून हांवें लवंग घालून दवरलेले, कित्याक किडे पडटा न्ही हाका रव्याक बीन, सो ताका लागून हांव डब्यांनी लवंग घालून दवरता. सो हांगासर हांवें 2 कप रवा घेतला, एक कुकुंबर हांवें ग्रेट करून घेतला, थोडीशी चिली घातला आणि एक टोमॅटो हांवें चॉप करून घेतला आणि एक धाकटोसो कांदो न्ही हांवें चॉप करून घेतला आणि आता घालता हांव थोडेशें कोथमीर आणि हांगा घेतला हांवें 2 व्हडलो चमचो सोय म्हणजे कोकोनट, मीठ घालता एज पर द टेस्ट आणि थोडेशें साखर घालता, एक 1 टीस्पून साखर घालता हांव. सो बरें आमकां न्ही हें मिक्स करून घेवंक जाय. पयलीं हेका उदक बीन कांय एड करप ना, कित्याक कुकुंबरान न्ही उदीक सुट्टा. इफ तुमकां दिसलें उदीक बीन एड करूंक जाय, एक 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून तुमी उदीक एड करून ताका बरें मिक्स करात. सो हांगासर एक हांवें 1 टेबलस्पून न्ही उदीक एड केलें आसा. बरें हेका मिक्स करून घेयात आणि आमकां हे सायडीन दवरूंक जाय एक 15-20 मिनटां बरें सेट जावपाक. सो 15-20 मिनटां जाल्लीं आसा. आतां आमी ताका फ्राय करया. हांगासर पॅन दवरला. पॅन न्ही पयलीं बरें गरम करून घेयात, मागीर आमकां थालीपीठ करूंक जाय. सो हांगासर पॅन न्ही बरें तापलेलें आसा. तो एक व्हडलो बॉल सायज, जशें तुमकां थालीपीठ व्हडलें करूंक जाय, धाकटें करूंक जाय ते प्रमाणे तुमी बॉल घेयात, बॉल सायज, आनी बरें ताका हातीन अशें थापोवन घेयात आणि हातीक न्ही उदीक लावून घेयात, थोडें उदीक लायात आणि ताका बरें अशें थापोवन घेयात. आणि थालीपीठ न्ही आमकां बरें भाजून घेवंक जाय दोनी सायड. ओके, भाजच्या पयलीं न्ही आमकां हें धापोवन दवरूंक जाय, तेल घालात आनी ताका धापोवन न्ही जस्ट 1 मिनीट न्ही लो फ्लेमार ताका बरें कूक करून घेवंक जाय आनी दोनी सायड न्ही बरें गोल्डन कलर येस न्ही एका न्ही आमकां फ्राय करून घेवंक जाय. सो हांव पळयात दोनी सायड एका बरें फ्राय करून घेतला. टोमॅटो सॉस नाल्यार तूप आनी शुगर घालून न्ही तुमी खायात, तें खूब बरें लागता. कशे रे बांगडे? 400 कशे बोलले? 500 रुपया. कशे रे? 600 रुपये किलो. फ्रेश न्ही? खंय आमचे व्हिडिओ पळयता खंय? नाव कितें? आवय देवा. थँक्यू. तुमचें नाव कितें? लिएंड्रिना फर्नांडीस. थँक्यू. हां नेक्स्ट टायम घेता नुस्तें. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. व्हिडिओ पळयत राव. कशे मुड्डेश्यो? 800 रुपये किलो. सो सकाळी संक ब्लॉग स्टार्ट केलेले आणि आयज तुमकां हांवें दाखयला थालीपीठ रेसिपी. मागीर आमी गेले नुस्तें हाडपाक गेले. एक्चुली हांव गेल्ले आयज स्पेशली प्रॉन्स हाडपाक. ते बारीक प्रॉन्स मेळटा पळय, ते न्ही हुमण बीन केल्यार न्ही खूब बरें जाता. सो आयज हांव गेल्लें मातशें बेगिना भायर सरलें आमी, 8:30 गेल्ली. पळय जाल्यार ती नात ती म्हणजे पणजे मार्केटान लास्ट कॉर्नराक न्ही एक मोठी बायल बसता आणि ती न्ही इतले बारीक बारीक सुंगटां घेवन बसता आणि 100 रुपयाचे बसता सांगलें दिवपाक. सामकें इतले म्हणजे भरपूर दिता 100 रुपयाचे. सो आयज म्हाका ती नात ती मागीर दुसरी जाणां घेवंक बसलेली. मग तेंचे कितें 100 रुपयाचे इतलेशे 4 उडे म्हटल्यार इल्लेशे उडयतात. सो ती नात ती खूब दीस जाले म्हणून आयज बेगिना गेल्लें हांव. सो म्हणजे फक्त सुंगटां लागून गेल्लें हांव. सो मेळ्ळें म्हाका सुंगटां, पण ते दुसरे कडेन ते वाटे घालून बसता पळय ते 2 वाटे घेवन येयलें हांव. सो ते आतां करी करतलें आयज हांव, ते तुमकां हांव शेअर करता. आनी आयज नुस्तें बरें बरें येयलें अशें ना, किंगफीश खूब येता आयज. किंगफीश मागीर ते बांगुल्ले, मागीर मोठे बांगडे आनी तशें कांय ना, जशें किंगफिशूच चड आसलेले आनी वेल्ली बरें आसलेले. ते वेल्ली फ्राय केले न्ही बरें जाता. हांव आमचो शिवनाथ खायना म्हणून कांय घेयना हांव. मम्मी आसल्यार घेवपाचें हांव एकटें अमकी खातलें. सो दाखयता तुमकां मागीर. ओके, सो जस्ट पावलें हांव मार्केटासून. 10 जालीं. तो 10:30 म्हजें ड्रायव्हिंग क्लास आहा. सो सकाळीं हांवें हें केलां न्ही थालीपीठ रितुका दिला हांवें. तो खातलो काय ना खबर ना. मग ताका म्हटलें आमील घेता, आमील करून दवरून या म्हटलें. आयलो की ताका 1 ग्लास दिले न्ही तो पितलो. ताका नाका खंय आमील शिवनाथाक, तेच सांगू ना, हें नाका ताका. हांवें 2च ग्लास केला. सो हो ग्लास न्ही हांवें 2 ग्लास उदक घेतला आणि मीठ घातला आणि 2 टेबलस्पून हांवें रागी फ्लोर घेतला, मिक्स केला, मागीर गॅसीर दवरला. आनी आतां ताका बरें ताका खतखतो हाडूंक जाय. मागीर आमचें आमील रेडी. तुमकां जाय जाल्यार शुगर घालपा नाका, तुमी गोड घालात. पण हांवें थोडेशें शुगर घातला की तो आयलो की ताका 1 ग्लास दिले न्ही तो पितलो. ताका मागीर तो मागीर भुकेर हें करता. आतां पळोवया थालीपीठ खाल्यार बरो आहा.
ताका थालीपीठ बेशी आवडना ताका लागून. आनी कितें खावपाचें ब्रेकफास्टाक सदां सदां सांग पळोवया. वार येता सकाळचें ब्रेकफास्ट करपाकूच. सो सगळी घरची कामां करून गेल्ली हांव. झाडू मारलें, पुसलें. मम्मी आसल्यार म्हाका खूब हेल्प जाता सांगू. आतां आनी सामकी गडबड जाता म्हाका. म्हणजे कितें करूं कितें नाका. इफ व्लॉगिंग बीन करना न्ही जाल्यार सुशेगाद करता हांव काम. आतां व्लॉगिंग करता म्हटलें की न्ही सगळी घरची कामां करची पडटा बेगिना मागीर व्लॉग स्टार्ट करचे पडटा. सो मम्मी आसलो न्ही खरें सांगू तुमकां खूब म्हाका हेल्प जाता. ती ना म्हटली की मम्मीची याद येता म्हाका. तुमकां खबर आहा ती बारीक कितें कितें करत रावता ताका लागून. झाडां उदीक घालूना हांवें पयर घातलेलें. काल ह्या देवाच्या रुमान न्ही रितुकान घातलेलें उदक. तो घालता. तो आयलो न्ही ताका घाल म्हणटकीर मातशें घालता. ताका खूब आवडटा झाडां उदीक घालपाक. सो तेच कामां सोंपना कामां. ओके. सो नुस्तें बिस्तें आतां कांय काडना हांव. आतां म्हाका जाली 10 जाली न्ही. आतां 10:30 वचूंक जाय म्हाका ड्रायव्हिंग क्लास. सो आंबील करून दवरता आनी श्वेता मेळटा. आंबील नाका तुका न्ही. हेल्दी नाका तुका. अनहेल्दी जाय. च्या चणा भाजी टमाट सलाड कसली कसली नांवां पळय ती. हांसता आनी. आयज फिश मार्केटान आमचे सबस्क्रायबर मेळ्ळे. नुस्तें विकता ती. आमचे विडियोज पळयता खंय बरी दिसता. कोण अशें मेळटा उलयता न्ही जुना. हय खरेंच बरी दिसता. कितें जावं आयज आमी युट्यूबासून एक वळख आमी निर्माण केला म्हणटा पळय तशें एक फेम मेळ्ळा आमकां. म्हणजे खंय आतां भायर गेलेले लोक आमकां वळखता तें इम्पॉर्टंट. आमकां न्ही लोक जाय. ते पयशे आसूं ते इम्पॉर्टंट ना. पयशे आतां आसल्यार फाल्यां खर्च जाता. पण लोकांचे वळख न्ही हें तुका मरो पर्यंत तुका याद उरता. म्हणजे खबर आहा हांव मनीस हां अमकें अमकें आसलेलो मागीर तुका लोक याद करता. खरेंच आयज एक युट्यूब थ्रू न्ही आयज आमी बरें अशें नांव कमयलां म्हणूंक शकता की लोक आतां आमकां वळखतात. कितें जावं आमी हांव अशें म्हणना की आमी व्हडले सेलिब्रिटी अशें म्हणना हांव. आमी एक सादारण मनीस आमी. सो एक लोक वळखता आमकां ते एक बरी दिसता. आनी वाटेक कोण मेळ्ळे बी न्ही ते आमचेर उलयता खरेंच हांव खूब बरी दिसता. ओके टायम कितलो जालो 10:15. सो सुंगटां आनी ते बारीक सगळें कांय करचें ना. सुंगटां फ्रिजीन दवरतले. जस्ट आतां पुरतेकूच करीक हांव सुंगटां उजरयतले आनी ताका खूब टायम लागता उजरोवपाक. रितीक हेल्प करता ताका आवडटा सुंगटां उजरोवपाक बीन. आनी रितीकाक कुल्ले हाडला ते ब्लॅक क्रॅब ते आयज हांव कांय करचें ना की तेजे म्हाका एक तुमकां रेसिपी शेअर करूंक जाय. मसाला डिफरंट जेन्ना हांव क्रॅब सुक्का करता न्ही कांदे टोमॅटो गरम मसाला घालून मिरची पावडर घालून सुक्का करता. पण दिस टायम तुमकां सामकी डिफरंट दाखयता हांव. सो आयज काय करचें ना ते ब्लॅक क्रॅब तें जिते आहा ते आवय येता म्हाका पिशवेन खार 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 करून. ताका न्ही डीप फ्रिजीन दवरपाचें ते मागीर मरता मागीर ते. सो आयज करचें ना हांव. आयज एक बांगडा फ्राय करतले आनी सुंगटाची हुमण करतले इतलेंच. आनी आमकां सांजचे खंय तरी वचोंक जाय. ओके सांग तुमकां मागीर. सो हें राव. सो हें पळयात आंबील बरें एका मातशें खतखतो येवंक जाय. सो चॅक करता पळया झाडां उदीक जाय काय ना मातशें सुकला दिसता. आनी हांवें सगळें सकाळीं बेगिना उठून न्ही कपडे सगळे फोल्ड करून दवरला. आनी हांवें ते ब्लावज शिवपाक दिल्ले पळय घालून पळयले हांवें सामके बेस्ट शिवला. म्हणजे वन टायम घातले घालून पळयले सामके फिटींग बिटींग परफेक्ट. काय अशें कंप्लेंट ना खंय टायट ना खंय लूज ना काय ना एकदम बरें शिवला. सो काडून हांगाच दवरला हांवें की मागीर बॅकपॅक बीन करूंक जाय न्ही ताका लागून. सो कपडान दवरूंक ना. सामके चुडीदारूय सामके परफेक्ट शिवला आनी दोनी ब्लावजूय आनी बरें शिवला. सो टेन्शन ना आतां ताकाच दिवपाचें. ओके सो पळया आसा मातशें आसा वाल्या आहा सुकला पळया. हें काम रितीवाक दिवपाचें. आनी हांगा पळया बरें जालां फूल हें पळय बरी दिसता. नुस्तें फ्राय करपाचें मसालो सोंपला. मम्मी आसल्यार न्ही करपाची म्हाका आतां टायमूच ना तें करपाक. सो हांवें बेश्टेच तें चिली पावडर लावन फ्राय करतलें. मसाला करून दवरूंक जाय म्हाका. तेच मसाला नुस्तें खूब आवडटा फ्राय केलेलें. जालो टायम चल. सामकें कडक वत पडलेले. पावस पळयात. हे माकडाचे पावस खंय वत आनी पावस. आतां कितें मातशें रावया राव. वयता हो पावस असो पडटा पळय तो वयता मागीर रोखडोच. पावले हांव घरा. रितू आयलो म्हाज्या पयलीं रितीक पावलो. ताका सांगलेलें हांवें इफ मातशें हांव लेट बीन जालें न्ही मातशें भायर बस म्हणून. मातशें एक 5 मिनटां लेट जालें. कित्याक खबर आहा आतां तुमकां खबर आहा न्ही रस्त्यार सगळें काम चालू आहा. फ्लायओवर आतां येतलें न्ही फ्लायओवराचें काम चालू आसा. सगळें ट्राफीक सामकें लेट जाता.
ओके. सो म्हटलें आतां नुस्तें म्हाका उजरोंक जाय, ते बी सुंगटां 12 जालीं हांगासरून. सोय बी कातून दवरला हांवें, सकाळीच सोय बी कातून दवरला. ओके, जसं आतां करता दाखय. सो हें पळय क्रॅब, हें आयज करचें ना हांव, जस्ट ताका फ्रिजीन दवरतलें हांव जितें आहा तें. आनी हें पळया, हें आसा 200 रुपयाचें. इफ तुमकां सांगलें न्ही हांवें, ती मोठी बायल बसता, इफ तिचे कडेन सपोज 200 रुपयाचे प्रॉन्स घेतले न्ही, ती सामकी भरून दिता सारकें अशें, म्हणजे इतले ते भरून दिता. पळय जे पळय 200 रुपयाचे इतलेच. आनी बांगडे फ्राय करतले. हो आयलो आतां कितें वास पळोवपा येयलो. चल 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 स्टडीज कर. ओके, तो आतां हांव सुंगटां उजरयता आनी बांगडे फ्राय करतले. आनी चल तुजी हेका मातशें म्हटलें आतां स्टडीज कर, सांजचे आमी वचपाचें आहा भायर. सो म्हटलें हय, सो म्हटलें आतां टायम आसा भरपूर, कर म्हटलें स्टडीज. गेल तो करपाक. चल रे बस रे. ओके, हांव सुंगटां उजरयता, बांगडे साफ करता, मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. ही जे क्रॅब आहा पळय, जितें आसता पळय, केन्ना कितें जाता खबर आहा, हाडले की न्ही क्लीन करपाक जायना. म्हणजे ते सामकें जितें आसता न्ही, कितें करूं जाय खबर आहा, ताका न्ही डीप फ्रिजीन दवरात. एक हाफ एन आवर ताका डीप फ्रिजीन दवरलें न्ही, तें मरता मागीर. ओके, मागीर तुमी काडून ताका क्लीन करा. सो हांव ताका आयज डीप फ्रिजीन दवरते. पण आयज काय करचें ना हांव, तुमकां सांगता हांव. डीप फ्रिजीन दवरात, मागीर तें आपुणूच तें मरता मागीर तें क्लीन करपाक इजी पडटा. ओके, हो टीप याद धरा. सो हें पळयात, बांगड्याक न्ही मीठ लावन दवरलां हांवें. आनी हें पळयात, इतलें हांव करी करतलें आनी थोडें दवरलां फ्रिजीन. आनी एक जेन्ना मम्मी सुंगटाचें हुमण बीन करता न्ही, स्पेशली हें बारीक सुंगटाचें आं, जे बडकां आसता पळय तकली फक्त हेड घेवपाचें आं. हेड न्ही हें फातरान न्ही बरें ताका स्मॅश करूंक जाय, थोडेंशें उदक एड करूंक जाय आनी रोस न्ही काडून हितून घालूंक जाय. अशें तुमी न्ही प्रॉन्स करी करून पळयात ना, खूब टेस्टी लागता. कित्याक खबर हितून न्ही खूब टेस्ट आसता बडकान. सो रोस काडून घालता मम्मी. सो म्हटलें तुमकां हें दाखया, म्हटलें ऑप्शनल, तुमकां जाय जाल्यार करात, नाजाल्यार तुमी स्कीप करूं शकता. ओके, सो हें फातर स्पेशली आमगे आसतात हें चिड्डोवपाक आनी कुल्ल्याचे पांय आसता पळय धाडोवपाक. ओके, सो दाखयता तुमकां. सो बरें ताका अशें स्मॅश करून घेयात. सो हें पळयात, बरें ताका हांवें चिड्डून घेतलां. जस्ट थोडेंशें उदक घालता आनी परत एकदां ताका बरें स्मॅश करून घेवया. सो हें पळयात जाल्लें आसा. जस्ट ताका आतां हातीन न्ही अशें पिळोवन घेवपाचें, म्हणजे रोस काडून घेवपाचें. आनी जेन्ना तुमी पिळटले पळय मातशें सांबाळून ते खबर ते काटे बी आसतना लागता. अशें चिड्डून घेयात, बरें रोस काडात आनी हें आतां उडोवपाचें घालपाचें आनी परत एक ताका गाळोन काडपाचें. आं, सो अशें तुमी न्ही करून पळयात, हुमणाक न्ही बरो टेस्ट येता. सो हें पळयात. ओके, तर सुंगटाचें हुमण करपाक न्ही हांवें अर्दो नाल्ल ग्रेट करून घेतला, हळदीचो पिठो घेतला, एक हाफ टीस्पून, हाफ कांदो लांबसर कट करून घेतला, एक धाकटो चमचो घेतला हांवें कोथमीर, आमटाण आनी एक 7-8 न्ही सुकी मिरसांग घेतला. आतां हें बरें आमकां मिक्सरान थोडें उदक घालून न्ही फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. सो चला करया आमी प्रॉन्स करी. सो आतां घालता एक व्हडलो चमचो खोबरें तेल. सो तेल तापलेलें आसा. सो आतां घालता एक धाकटोसो कांदो हांवें चॉप करून घेतला, ते घालता. सो कांदे न्ही हांवें 1-2 मिनटां बरें फ्राय करून घेतला. सो आतां आमी घालया प्रॉन्स आनी उदक वांगडाच घालता. बरें ताका मिक्स करून घेयात. मीठ घालता. सो आतां हें आमकां प्रॉन्स आहा पळय बरें कूक करून घेवंक जाय. सो हांगासर पळयात प्रॉन्स न्ही बरें कूक जाल्ले आसा. तुमकां जाय जाल्यार भेणे किंवा ड्रमस्टीक नाजाल्यार मुळे बीन घालून तुमी प्रॉन्स करी करूं शकता. ओके, सो आतां आमी घालया मसाला. सो उदक घालता आनी ग्रेवी तुमकां जितले जाड जाय पातळ जाय त्या प्रमाणे तुम्ही उदक घालात. सो हें पळया हें परफेक्ट आसा. मातशें टेस्ट करून पळयात, मीठ मातशें कमी आसा, मीठ घालता. सो आतां घालता हांव ग्रीन चिली, एक 4 ग्रीन चिली लांबसर कट करून घेतला ते घालता. बरें मिक्स करा. आतां एका न्ही बरेंशें खतखतो हाडया. सो हें पळयात प्रॉन्स करी जाल्ले आसा आनी बरें खतखतो आयला. ओके, सो गिरेक न्ही हांवें मसाला लावून दवरला, ते मसाला सोंपले म्हाजे. सो जस्ट बेश्टें मिरची पावडर हळदी पावडर आनी हें हांवें हाडलेलें आगळ हांगच्यान स्पायस प्लांटेशनाक गेल्ली पळय थंयच्यान हाडलेलें हांवें. यूज करूंकच नासलें, आतां काडलें हांवें. ते आमी ते मसाला करताले न्ही ताका लागून तशें उरले मागीर ते. तर म्हटलें हें घालून बरें कालयलाय. ओके, सो शीत जाल्लें आसा, करी जाला, नुस्तें फ्राय करता जेयता आनी तुमकां 4 मेळटा. ओके चला.
सो आता आम्ही भायर सरला वचपाक पणजी मार्केट हा पळय मार्केटाच्या ऑपोजिट न्ही फेरी येयला आनी हे फेरी न्ही चवथी पयली येता चवथी 8 दीस आसतना न्ही हे फेरी येता आनी थंयचे सगळे फर्निचर बी अशे कपडे बिपडे सगळे थंय मेळटा सो चवथी लागून स्पेशली चवथी लागून आनी खूब दीस उरता हें चवथ जावन सुद्दां उरता हें ओके. सो आयज म्हाका 2-3 दीस जाले स्टार्ट जाला हें म्हटलें आयज या म्हटलें पळोवया कशें कितें आहा तें तुमी वचा शॉपिंग करपाक ओके. जस्ट आतां भायर सरला पावस पडना काळोख जाला म्हणजे काळोख जाला वत आहा तेवटेन काळोख जाला ओके. जस्ट भायर सरला आनी थंय वचून मेळटा तुमकां ओके. चला जस्ट पावली आमी हांगा हे पळयात स्टार्टींग जे स्टॉल आहा ते स्विटाचे आहा आनी हांगासर न्ही सगळे खाजे बीन दवरला हे पळयात म्हाका असं एकूच स्टॉल आहे खाजेचे ओके. सकाळी येयल्ले आमी नुस्तें हाडपाक तेन्ना कोण लोक नासलेले न्ही आतां पळय. चल स्टार्ट करया. सो हांगा सगळे कपड्याचे आसा 100 रुपया पॅन्ट बरें न्ही 100 रुपया. मोबाईल कवर बघितल्या आता बरें आहा न्ही हो बरो आहा ना खूब लांबच्या लांब आहा वय. सो हांगासर बॅगा बरी आहा बॅग कोण कितें मसाला मसाराटी गाडी सारको फास्ट गेलो सारको हांगा बरें आहा पळय हांगाय बॅगा बीन आहा बरी बरी आहा न्ही बरी बरी आहा. आनी हांगा सगळे बँगल ज्वेलरी बरें बरें आहा तें घालपाक बी कोणाक असले गळ्याचे घालपाक आवडटा न्ही हांगा बरें बरें आहा. साडये वांगडा न्ही बरें मॅच जातले न्ही ना कशें रे खंय गेलो 150 ते बरें आशिना ते वायट दाखयता तुमकां ते वायट 150 बरें पण हांव घालना आनी हेवटेन न्ही चुडीदार्स बीन आहा सगळे 250 चुडीदार बरें बरें आहा आनी हांगा पळय दाखयता आनी असले इयरिंग हे न्ही साडये वांगडा चुडीदार वांगडा मॅचिंग नासता पळय तेन्ना घालपाचें. वाव हें पळय कितें बरें बरें न्ही. सो हे फेरी आहा पळय 6 तारखेक लास्ट आसा तेजे पयलीं या तुमी आनी हांगा शॉपिंग करात 6th लास्ट आहा 6 पावड धापता सगळे दिसना शिवाय कितें दाखयता म्हाका कितें दाखयता कपडे नाका पुरो कपडे खूब आहा. चल आमी हांगा येयला फक्त तुमकां दाखोवपाक बरें कुर्ता बीन बरें बरें आसा हांगासर आनी हांगासर कर्टन्स बीन आहा हे पळयात हय कर्टन आनी पांय पुसणी बीन बरें बरें आहा आनी हांगाय इयरिंग बरें बरें येयला हे पळयात वाव बरें आहा न्ही वाव हें बरी दिसता वाव हें बरें आहा. चडशी स्टॉल आहा पळय सेम आसा कपडे बॅग बीन ते काडना व्हिडिओ जे की न्यू कितें आहा पळय ते तुमकां दाखयता ओके. ताका मोव आहा पळय ताका मोव आहा अशें डेली वेअर घालपाक बरें आहा कशें कितना 350 ये 350 और वो 300 डेली वेअर घालपाक बरें आहा घरान. सो हांगा आसा आयदन शॉप आनी सगळें आसा हांगासर श्वेता घेऊन जाय की आयदन हें बरें न्ही हें बरें आहा सामकें न्यू येयला बॅगा बीन हेंय बरें आहा. सो हांगासर शॉर्ट पॅन्ट बीन आहा हांगा बरें बरें आहा न्ही हांगा सामकें डिफरंट आहा हे पळयात वाव हें पळय कितें बरें आहा हें पळय बरें न्ही पायनॅपल न्ही सॉरी स्ट्रॉबेरी सो म्हाका हें खूब आवडलें
म्हाका भांगाराची घेना नकली घेता हो पशुना आणि खूप घे खंय 70,000 रुपये कितें मिशून म्हाका हे घालून तूं आतां पळयता आसूं आतां 150 बरो न्ही बरा कॉटन हांगासर हे आसा बेडशीट बीन 1000 रुपीज 3 खंय आणि बरें आहा कपडो बरो आसा आणि हे पळय हांगाय आहा 1000 रुपयाक 3 खंय कॉटन हय बरो आहा सो हांगासर नायट्यो बीन बरें आहा हे पळय तेका नाका खंय तूं मारता दिवाळी एका गणपती आयकता तेका नाका खंय शिवनात मारता खंय गणपतीक ठो कशें मारप हांव मॅस्टीक घालप ओके मॅस्टीक घातले मागीर हे आनी कसले मेन मॅस्टीक घालून फर्स्ट टायम पयला हांवें मॅस्टिक्स घालून गन मारप आणि चवथीक बीन ते डेकोरेशन करना गणपती दवरता म्हणजे फुडें फाटल्यान ते डेकोरेशन करना ते बरें आसा हांगासर हे पळय बरें आहा ड्रेस तो बरो न्ही ग्रीन कलर तो ग्रीन कलर बरो दिसता तो पळय कितले व्हडले मॅन आनी हांगासर सगळे चिवडा बीन आसा आवो हांगा आयदनां पयलीं की पिशें येता हांव बरें न्ही मातयेचे वाव हें बरें आहा पळय आयदन बीन जाय पळय हांगा बरें येयला हें पळय क्यूट नो वाव बरें दिसता कितें जाल्ला सावट मागील बिगिना पळयता चेक करता सांगा बरें आहा पळय 100 रुपयाक 3 हे तुका बसपाक पळयात बरें बरें कार्पेट बीन आसा हांगा सो हांगासर पळय आदोळी बीन आहा आनी हायटेड आहा आनी हे नॉर्मल आदोळी हे पळय आनी हे पळय पाट गणपती दवरपाक बीन तो देवारो बरो न्ही क्यूट दाखयता नाव कितें रुद्रा बालेकर वा आमचो खंय व्हिडिओ पळयता खंय आतां कॉलेज वयता खंयचें कॉलेज गोवा कॉलेज व्हेरी गुड बरो शिक आमचो व्हिडिओ पळयता आमकां तो वळखता खंय रावता सांताक्रूज लागी मरे बरें बरें थँक्यू सो हांगासर पळय बरें लायटींग बी येयला हें बरें दिसतलें आनी हें बरें आहा पळय आनी हांगासर पळयात बरें आहा न्ही हांगासर पळयात कढाई बीन सगळें आसा कढाई मागीर कोणाक कायल बीन जाय न्ही बिडाची कायल बीन हांगा आसा येया तुमी म्हाका खूब जाणां म्हणटाले बिडाची कायल खंयच्यान हाडला हांगा कढाई बी आसा बरें न्ही आनी बिडाची कायल आनी अप्पे करना अप्पे तेय आसा पळयात आनी फोण्ण मारता तडका मारपाचे पण बिडाची कायल खूब आसा हांगा हांगासर बरें बरें हें आसा सॉफ्ट टॉयज बीन म्हाका खूब लायक सॉफ्ट टॉयज बीन टेडी बेर बीन कोण दिता हाडून म्हाका तें नाका म्हाका म्हाका बरें मोव सॉफ्ट आसा तसो जाय म्हाका नाका हो पळय शिवनात कसलो बरें बरें आसा हांगा हें बरें आहा न्ही हें पळय वा हें पळय चिडू पळय हें पळय मम्मी गणपती पळय धाकट्या भुरग्यांक न्ही पॅन्ट बीन बरें येयला हाफ पॅन्ट फूल पॅन्ट बरें आहा वाव हें बरें आहा न्ही हें पळयात चवथीक तुमकां डेकोरेशन करपाक बीन बरें आहा हांगासर हें पळय ग्रीन कलर मॅट हांगासर सगळे बेड टिपॉय सगळें आसा हे पळय कॉर्नर स्टँड बीन बरें आहा न्ही
सामकें एंटीक आं चड आतां तुका पळोवंक मेळना हें न्ही ना हय बरें आहा हें पळय आनी हें सामकें डिफरंट हें बरें आहा ना टिपॉय पळय कितें बरें आहा टिपॉय एक्चुअली आमकां हें जाय हें कॉर्नर दवरपाक कितें एक शोपीस बिपीस कितें दवरपाक बीन न्ही ना सो हेजे प्रायस आसा 4000 रुपीज आनी कडू लिंबाचे खंय ते लाकूड ताका डिजायन बी आहा बरें आहा सो हांगासर ड्रेसींग टेबल पळय बरें आहा सो हांगा आसा रॉकिंग चेअर सो फर्निचर बीन न्ही सामकें बरें बरें येयला इफ तुमकां घेवपाक जाय जाल्यार या तुमी बरें बरें आहा पिशें आतां पयलेरूच कितें घेवं कितें नाका हें आवडलें म्हाका आनी हांगासर आलमारी आहा पळयात सोफा सामके बेस्ट येयला बरें बरें येयला सो हांगासर न्ही सगळे सोफा कम बेड आसा सो हांगासर पळयात हें आसा देवारो बेस्ट आहा पळय सो जाल्लें आसा भोंवून आनी मातशें फुडें आसा वचूंक ना हांवें कित्याक सेम रिपिटेड आहा पण फर्निचर न्ही खूब बरें आसा कोणाक टिपॉय बीन घेवंक जाय न्ही कबड बिबड घेवंक जाय न्ही जाल्यार तुमी येया तुमी बरें आहा आनी तुमी रेट बी कमी करून दितात इफ तुमी बार्गेनींग केलें न्ही तुमी रेट बीन कमी करून दिता आनी लास्ट डेट आसा 6 तारीख या तुमी ओके चवथी कितें जाय पळय तुमी हांगा शॉपिंग करात ओके सो हो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी चॅनलला सबस्क्रायब करा तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओन टील देन बाय टेक केअर Bye. I love you, friends. Please you comment and subscribe to my channel as well. सो आयज एक बर्थडे आसा तांकां विश करया सो नांव आसा ड्युरल विशिंग यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुमचे हेल्थ बरें दवरचें हांव हेंच देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे ड्युरल Happy birthday and many blessings to you. May God make all wishes come true. Happy birthday. ओके सो फाल्यां न्ही हांव लायव्ह येतलें आनी फाल्यां कोणाचे बर्थडे आहा पळय तांकां हांव लायव्ह विश करतलें ओके व्हिडिओ बीन कांय वयचें ना फाल्यां तुमी रेडी रावात 7:30 फाल्यां लायव्ह येतलें हांव ओके चला